काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या चवथीची परब आत्ताच सोंपल्या. खुबश्या जाणांनी गाराणी घातली आपापल्या देवाक की आपलो संवसार सांबाळून दवरचो, नोकरेक आपल्याक बरें यश मेळचें म्हणून. पूण ह्या सगळ्या गाराण्यांनी एक गाराणें सगळ्यांक याद उरलें तें म्हणजे विष्णू वाघान घातिल्लें गाराणें. ताणें म्हटलें की गोंयांक फाटले 2 वर्सां जालीं गोंयांत अंधकार माजलेलो आसा. खंयच्यान तरी आमकां सांबाळ देवाणें आमकां फुडली वाट दाखय. विष्णू वाघ स्वता भाजपा आमदार जावन सुद्दां तांणी भाजपा सरकाराचेर केल्ली टिका मिडियान खूब गाजली. आमच्या वांगडा आसा विनय तेंडुलकर, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष. ह्या विशयाचेर आमी तांकां विचारतले की विष्णू वाघान घातिल्लें गाराणें, सरकारा फुडें आशिल्लीं आव्हानां आनी पक्ष कसो पळयता, सरकार योग्य तरेन काम करता काय ना तें. पयलीं म्हणजे विष्णू वाघाचें जें गाराणें आसा पळय न्ही, ताजेर पक्षाची रिएक्शन कितें? गाराणें खरें म्हणजे प्रत्येक जाण गणपतीचो विसर्जन करता तेजे पयलीं देवाक एक सांगणें करता आमी की कुटुंब बरें चलचें, सगळें आरोग्य मेळचें, धनसंपत्ती प्राप्त जावची म्हणून. आनी त्या हेतूंतल्यान फाटले 1.5 वर्स पळोवपाक गेलें जाल्यार एक गोंयची मायनींग बंद आसा. गरीब लोक, बहुजन समाजाचे लोक, म्हणजे कोणाचे ट्रक आसूं, मायनींग कामां आशिल्ले ते सद्या बेकार आसात. सरकारान तांकां आदार दिवपाचो प्रयत्न केलाच. मात त्या हेतूंतल्यान आमदारान देवा कडेन मागलां आसतलें की ही मायनिंगाची बंदी उठची आनी परत मायनींग सुरू जावप, लोकांक परत तेंचो वेवसाय मेळप, ह्या हेतूंतल्यान तेणें मागणें केलां. ताणें म्हटलां की जेंची पोटां भरल्या ते सद्या पळयता. हाजो अर्थ कितें आसा? आतां हें कोणाची पोटां भरल्या ही तेकाच तुमी विचारलेलें बरें. कारण म्हाका कितें स्टेटमेंट करून म्हाका अस्थिरता निर्माण करपाची ना. कारण गाराणें आसता जें आमी सांगणें घालता देवाक, हें सांगणें प्रत्येकाक हिंदू धर्मान आमचें अशें आसा की गणपती भटजी येतना, काल आमच्या सुद्दां घरान 5 दिसाचो गणपती आशिल्लो. आमी सुद्दां भटजीनूच सांगणें केलें की केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवचें, मोदी पंतप्रधान जावचे, अशें त्या हितूंतल्यानूच प्रत्येक जाण सांगणें करता. आनी सांगणें आमी देवाक करतात तें एक बऱ्या खातीर करतात. पूण विष्णूच्या सांगण्याचो सूर तुमकां योग्य सो दिसलो? न्ही, खरें म्हणजे हांव 5 दीस जालो रेंजी भायर आशिल्लो, म्हणजे आमच्या गांवांत गेल्लो, थंय रेंज मेळना. आतांच हांवें भाजप कार्यालयान येतकरूच पळयलें आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता म्हणजे हें स्वताच्या देवाक सांगणें केल्लें आमी अशें सगल्याक जग जाहीर प्रसिद्धी ताका दिना. हें आपल्या घरा पुरतें तें मर्यादीत आसता. एक 4 आमची कुटुंबीय आसता, तेंचे भितर आमी तें घालतात काय सांगणें. पण ताणें गोंया खातीर फूल घातला म्हण घातलें ताणें फेसबूक घातला आसतलें. हांवें सुद्दां काल देवाक सांगणें केलें तें पूर्ण देशा खातीर, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचें गोंय देशांत सरकार येवचें म्हणून आमचे भटजीन सुद्दां काल देवाक सांगणें केलां. न्ही, पूण गाराण्याची जी परंपरा आसा पळय आनी विष्णू कडेन रिलेटेड आसा, तांणी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स ह्या वेळार काँग्रेसी अगेन्स्ट गाराणी घातिल्ली. वचून देवाक सांगणें केल्लें की ताका सुबुद्धी दिवची हें म्हणून. ताज्या उपरांत जेन्ना ते भाजपान आयले तेन्ना तांणी खुबशे विशय रेज केल्या. ओके, कांय विशय वॅलीड आसा, सरकारा अगेन्स्ट आसा, आनी ताज्या नंतर हें गाराणें जाल्लें. हें लिंक तुमकां दिसना की सिमिलरिटी दिसना सगळ्या हितून? तुमच्या गाराणें वेगळें, तुमी हाज्या पयलीं खंय वचून भायर गाराणें घालूं ना. न्ही, हें असलें जाल्यार खरें म्हणजे कितें स्टेटमेंट करून, म्हाका जाहीर स्टेटमेंट करून अस्थिरता निर्माण करपाची ना. अस्थिरता कशी जातली? न्ही, समज हांवें आमच्याच आमदाराचेर कितें कॉमेंट पास केलें, म्हाका तरी तें योग्य दिसना. कारण योग्य स्थानाचेर आनी योग्य प्लॅटफॉर्माचेर आमी कितें उलोवपाचें तें उलयतले. आनी विष्णून केल्यार योग्य का अयोग्य? म्हाका दिसता हें अयोग्य आसा. कारण कितेंय आसत, म्हणजे तक्रार आसत सरकार बद्दल जावं कितेंय, जाल्यार ती प्रत्यक्षांत सरकाराच्या प्रमुखाक मेळोवन हें सांगपाक जाय. जाहीर पत्रकबाजी केली म्हणून हें साध्य जावचें ना. हाजे पयलीं तांणी खुबशे स्टेटमेंट काडले तेन्ना तुमी ओगी रावले. फायनली जेन्ना कन्सिस्टंटली तांणी स्टेटमेंट काडपाक सुरू केलें पळय आनी तेन्ना तुमी एक स्टेटमेंट दिलो मिडियाक की आमी ताका आपोवन विचारतले अशें. सो सद्या कितें परिस्थिती? ताच्या नंतर परत गाराणें जालें.
सादारण सगळ्याक सार्वजनीक गणेशोत्सव आसा, प्रत्येक आमचे ऑफिस बेरर आसूं, आमदार आसूं, हे सार्वजनीक गणेशोत्सव उत्सवा भितर बिजी आसा. गणपतीचें विसर्जन जालें म्हणटकर आमी आमदाराक म्हणजे जे फाटले राज्य कार्यकारिणीचे बैठकीक सुद्दां हांवें सांगलेलें की खंयच्या आमदारान आसूं पदाधिकाऱ्यान आसूं जाहीर स्टेटमेंट करचें न्ही म्हणून, सरकारा एगेन्स्ट आसूं पक्षाचे एगेन्स्ट आसूं, कितें आसा ते पक्षाचे आमी पदाधिकारी आसता तेंचे कडेन भुमिका मांडची. सरकार म्हणून कितें आसत जाल्यार पक्ष चलोवणारे सरकार प्रमुख आसा तेंचे कडेन चर्चा करून हेजेर मार्ग काडचो. ताणें म्हटलें ती वेगळी गजाल, पूण ताणें जे मुद्दे उठयले पळय जशे MOI, जशे कझिनो, ह्या मुद्द्याचेर तुमी तांच्या वांगडा मतभेद आसा, तुमी तांच्या वांगडा न्ही. कॅसिनो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान एकूय कॅसिनोक परमिशन दिवं ना. एकूय म्हणजे ते दिल्ले आशिल्ले एक सार्दीन चीफ मिनिस्टर आसतना एकदां एक दिल्लो आनी नंतर एक 4 कॅसिनो दिले, 5 ते काँग्रेस सरकारान दिल्ले आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान एक सुद्दां कॅसिनो परमिशन दिवं ना. न्ही न्ही, पूण तांणी जी भुमिका मांडल्या तातूंत सहमत आसा काय ना तुमी? एक सरकार म्हणून आमी म्हटलेलें आसा न्ही, म्हणजे पक्ष म्हणून जाहीरनाम्यान सुद्दां आमी म्हटलेलें आसा की कॅसिनो आमी गोंया पासून हद्दपार करतले, म्हणजे मांडवी नदींतल्यान काडटले. आनी हे जाहीरनाम्यान ज्यो ज्यो गोश्टी आमी सांगलेल्यो त्यो आतां हळू करीत वता. सादारण 70-80% जाहीरनाम्यांतलीं कामां पूर्ण जाल्लीं आसा. परत विष्णूच्या मुद्द्याचेर सेकंड आशिल्लो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो मुद्दो तांणी काडलो. तातूंत ताणें म्हटलें की त्या सरकारान आनी ह्या सरकारान फरक कांयच ना म्हणून. न्ही, सरकारान आतां कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा जे शिक्षण तज्ञ आसा तेंची, आनी ते रिपोर्ट दितले. म्हाका दिसता मार्च पर्यंत तांकां टायम लिमीट घालून दिल्ले आसा. त्या हेजेर सरकार कितें निर्णय योग्य घेतले. थर्ड आनी एक मुद्दो तांणी काडला की डेव्हलपमेंट जायना अशें म्हणून. डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता भरपूर जाले गोंया भितर तरी, आनी जायत आसा. फक्त 1.5 वर्स जालें सरकार येवन, तेजे भितर एक 3-4 म्हयन्यान पावस गेलो, परत फाटले टर्मा भितर एक 4-5 म्हयने पावसान गेले. म्हणजे सादारण 10 म्हयने, म्हणजे 16 म्हयन्यांतले फक्त 10 म्हयने पावसान गेले. 6 म्हयन्या भितर जी कामां जाल्यात पळय न्ही, मागीर तुमी सांग्यार वचून पळयात, कुडचड्यार पळयात, सावर्डे, शिरोडा, सांखळी आसूं, मयां आसूं, कलंगूट आसूं, प्रत्येक कडेन किमान 10 ते 15 कोटीची कामां जाल्या. रस्त्याची, वॉटर सप्लाय, अशी भरपूर कामां जाली. विष्णूची जावना आसतली न्ही. म्हाका ती सगळी लिस्ट म्हाजे कडेन ना, पण दर शुक्राराक आमदाराची मिटींग आसता आनी त्या हेतूंतल्यान आमदारान प्रस्ताव दिवपाचे आसता. म्हणजे मुख्यमंत्री विचारता आनीक आमदारान दिल्ली कामां ती मागीर मार्गाक लागता. फक्त विष्णूचो विशय ना, हांगा बाकीचेय आमदार ओपनली कांय वेळार उलयता. भितर एक मायकल लोबो आसा जो तुमचो पक्षाचो स्वताचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष आसा. तोय ओपनली उलोवन जालो सरकारा विरुद्ध. न्ही, ओपनली म्हणजे कितें, काही प्रोजेक्ट्स आसूं जावं खंयचे कार्यक्रम आसता हेजे बद्दल तो उलयतालो. आनी फाटल्या एका आमी कार्यकारिणीक स्पश्टपणान सगळ्यांक सांगलेलें आसा, खंयच्याय आमदाराक एक पक्षा बद्दल आसूं सरकारा बद्दल कितें सांगपाक जाय जाल्यार पक्ष म्हणून आमी पदाधिकारी आसा. हांव सदांच म्हणजे दर सोमार ते शेनवार पर्यंत सकाळीं 11 ते 3-4 पर्यंत ऑफिसान आसता. मुख्यमंत्र्या कडेन कितें आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलयात तुमी. जाहीर पत्रकबाजी किंवा स्टेटमेंट करूं नाका म्हणून सांगलेलें आसा. पण तांचें जें सफोकेशन आसा पळय न्ही, एका वटेन तुमी प्रदेशाध्यक्ष जाले, त्याच कोइन्सिडेंटली सरकारी आसा तुमचें आनी हें सफोकेशन सुरू जालें. डू यू थिंक इट इज युअर फेलियर ऑल्सो की तुमी तांकां कन्विन्स करूं शकूं ना? सफोकेशन म्हणजे म्हाका दिसता कोणाचेंच ना. विष्णू सांगता आपूण सफोकेट जाता म्हणून. म्हणजे आरोग्या बद्दल आसतलें तेजें ना, तो पार्टीन सफोकेट जाता. न्ही, आरोग्या बद्दल आसूं शकता. म्हणजे एक पार्टीन तशें कोण सफोकेशन जायना. एकदां दिगंबर कामत सफोकेट जालें म्हणून ते सोडून गेले. तेजो घुसमटमार जाता म्हणटालो. आतां घुसमटमार तुमी पळयतात कितें जालें तें. एक तितली पुरती सत्ता भोगली आनी तांकां योग्य जागा लोकांनी दाखयल्ली आसा. पण आतां तुमी जेन्ना राज्य कार्यकारिणीन सगळें सांगलें ताजे उपरांत कितल्या आमदारांनी येवन बाबा तुमकां सांगलें की बाबा आपले हे इशू आसा म्हणून? न्ही, एक राज्य कार्यकारिणी जाय जाल्यार जावन तशें म्हणजे आमी प्रमुख 15 दीस जाले तशे. काही पदाधिकारी येवन मेळ्ळ्या, आमदारूय काही आसता. म्हणजे
कितें आसा तें सरकार म्हणून आसा तें मुख्यमंत्र्या कडेन तुमी सांगपाचें. पक्ष म्हणून कितें आसत जाल्यार पक्षाचे पदाधिकारी आसा, गोंयचे आमचे संघटन मंत्री आसा, तेंचे कडेन सांगपाक जाता अडचणी कितें आसा. पूण हे जी आतां सो कॉल्ड डिसिडेंट म्हणून आसा पळय, आनी म्हणजे ते घुस्मट्टा थोडे म्हणटा किंवा थोडे म्हणटा आपूण अनहॅपी आसा म्हणटा ते, ती खंय तरी एक बॉयल ओवर जावन एक ग्रूप जावन तो सरकारा अगेन्स्ट वतलो अशी भिरांत दिसना, कारण मदीं एटेम्प्ट जाल्ले. ना, म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्ष हो कॅडर बेस पार्टी आसा आनी सगळे आमदार आमी आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे एक विचारांत काम करता गोंयच्या विकासा खातीर. हे जे आमदार भायर सरता ते कॅडरांतले येवन आशिल्ले, तुमी भायल्यान हाडिल्ले आशिल्ले? न्ही, भायल्यान हाडून ना, पक्षान घेवन तांकां आमी तिकेट दिल्या आनी पक्षाच्या सिंबॉलाचेर निवडून. ते कॅडर नाशिल्ले, कॅडर बेस पार्टी असली तरी पूण ते लिडर कॅडर नाशिल्ले. न्ही, पूण गोंयचो विकास करता, गोंयचे हित चिंततना हे आमी 21 आमदार अदीक मागीर आमची युतीचे आसा, सगळे एकठी येवन हें काम करतात आनी गोंय विकासाचे दृश्टीन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाजो प्रश्न आशिल्लो की ते खंय तरी एक रिबेल जावन सरकार उडोवपाच्यो हालचाली सुरू जातल्यो अश्यो तुमकां भिरांत? ना, बिलकूल ना. कित्याक म्हणून? कारण जें सरकार पळय आतां मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयल योग्य दिशेन वता आनी योग्य गोंयचो विकास जाता, जें जें आमी आमच्या जाहीरनाम्यान सांगलेलें पक्षाच्या, म्हाका दिसता हो पयलो गोंयचो जाहीरनामो आसतलो खंयच्याय पक्षाचो की तंतोतंत आमी तें पाळटा. म्हणजे जवळ जवळ 80% कामां ह्या जाहीरनाम्यांतली आमी पूर्ण केल्लीं आसा, फक्त अवघ्या 1.5 वर्सां भितर. सरकार जे तरेन चलता, मायनस रेवेन्यू फ्रॉम मायनींग और बाकीच्यो गजाली, आर यू हॅपी विथ इट? कारण 1200 कोटी आमकां मायनिंगांतल्यान रेवेन्यू गेले वर्स 1.5 वर्स बंद आसा. तरी आसतना म्हणजे मुख्यमंत्री आपले सगळे प्रयत्न पणाक लावन रात दीस काम करून वेवस्थीत हे सरकार चलयता. सगल्यो स्किमी सगल्यो चालू आसा. आज पेट्रोल आमचें बाकीच्या राज्यांनी 18-19 रुपया लिटरा फाटल्यान मायजा. गोंया भितर सगळ्या देशा भितर गोंयान पेट्रोल 18 रुपया लिटरा फाटल्यान कमी आसा. हेका आमी हात लावना न्ही, पेट्रोल वाडलें आमी वाडोवना पेट्रोल. पेट्रोल एकूच जालें पूण खुबश्यो गजाली वाडल्यो न्ही, खंयच्यो वाडल्यो म्हणजे आतां आमी DSS आशिल्ले 1000चे 2000. न्ही, दिले ते वाडले न्ही, लोकां कडल्यान घेवपाचे वाडले म्हणून. ना ना, वाडोवना. एक हो गैरसमज लोक निर्माण करतात. इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस वाडले, वॉटर चार्जीस वाडले. ना ना ना, सामान्याच्या लोकांक लागणारी जी वीज आसूं, उदक आसूं, हितूर सरकारान एकूय पयशांचो वाड करूं ना खंयच्याच हितूर. सो तुमच्या मता प्रमाणे सरकार सारकें चलता, वेवस्थीत चलता, बरे दिशेन चलता आनी योग्य मार्गान लोकांची कामां जाता. खुबश्या लोकांचे कंप्लेन्स आसता की कामां जायना अशें म्हणून सरकारा कडल्यान. तुमी जेन्ना गांव गांव अभियान केल्लें पळय तेन्ना तुमकां फीडबॅक मेळ्ळो आसतलो की खुबशीं कामां जायना म्हणून. यू कॅन नॉट से की सगळ्यांची कामां जाता. सगळींच कामां जायना न्ही, आनी 1.5 वर्सान म्हणजे 5 वर्सां खातीर आश्वासनां दिल्लीं 1.5 वर्सान जावपाची शक्य ना. तरी आसतना खुबशीं आश्वासन दिल्लीं आमी कामां मार्गाक लायिल्लीं आसा भारतीय जनता पक्षान, सरकारान. तर आतां जेन्ना सरकार इव्हॅल्युएशन करतलें म्हटलें, CMान मिनिस्टरांचें इव्हॅल्युएशन करतलें म्हटलें, ते 1-2 मिनिस्टरांचें केलें आनी ते ओगी रावले. पक्षान तांचेर दबाव हाडिल्लो की मंत्र्यांचें इव्हॅल्युएशन करा म्हणून, काय ती तांचें ओन डिसिजन? कारण खरें म्हणजे खाती वाटप आसूं, खाती रिशफल करप आसूं किंवा कोणाक मंत्र्याक काडपाचो आसूं, हे पूर्णपणे मुख्यमंत्र्याचे अधिकार आसा. हेजे कडेन पक्ष संघटना म्हणून मात्तूय इंटरफियर जायना. इवन इव्हॅल्युएशन कोणाचें करचें ना करचें, कोणाक दवरचो हाजेर मुख्यमंत्र्याक